राज्यातल्या कितलेशेच पंचायतीन घरपट्टी तसेच हेर कितलेशेच कर फारीक करपाचे आसात। सगळे मिळून सुमार 50 कोटींची थकबाकी आसा। पंचायतीन आता ह्या गजालीची गंभीर दखल घेऊन ही थकबाकी वसूल करपाक जाय। ताका लागून योग्य पावलां उखलपाची गरज आसा। फक्त सरकाराकडल्यान मेळपी निधीची वाट पळयत बसू नाकात असो सल्लो पंचायत मंत्री मॉविन गुदिनोन दिला। RDXGOA खातीर बोकमाळीच्यान प्रसाद नाईक। सांगीत आसा मोर दॅन 50 crores ड्यू आसा पंचायती लोक फारीक करना टॅक्सीस जे फारीक करपा जाय सिंपल हाऊस टॅक्स भरना सो दे हॅव टू कलेक्ट दोज ड्यूज सो दे हॅव टू इन फ्युचर नाव दे हॅव टू स्टार्ट कलेक्टिंग द ड्यूज फक्त सरकारूच पैसे दितलो आनी आपण आपले सादी ड्युटी टॅक्सीस कलेक्ट करपाची करपाना अशें जावपाना सो दे वील बी डुईंग दॅट आतां तांकां आदेश मेळ्ळलो आसा। आज जे हांगा एक तरेन हांव समजता एक ट्रेनिंग कशें वर्कशॉप कशें सेमिनार कसो मिटींग कशें हे भाशेन आमी तालुका वायजूय करतले टू मिन्स टेक इट टू द ग्रासरूट लेवल म्हणजे तांकां समजणी बरे भाशेन दिवपाक आनी बाकीचे पंचांक सगळी म्हायती मेळपाक।